ताणी जे ह्या देशाच्या उदरगती खातीर जे काम केलें, जीवनभर व्रती रावन जे काम केलें तें काम एक उत्कृश्ट काम आशिल्लें आनी मोठी पोकळी ह्या देशाच्या राजकारणांत आज आमकां दिसता। आणि तांचें जें स्वप्न आसलें की भारत हो एक शक्तिशाली केवळ देश न्हय तर तो एक जागतीक महासत्ता जावची, तें स्वप्न पूर्ण करपाची जबाबदारी आमचेर आसा। म्हाका दिसता आज श्रद्धांजलीच्या माध्यमांतसून आमी निश्चितपणे सगळ्यांनी हें स्वप्न हांगा मनान दवरुया की तांचें उरलें स्वप्न हें आमी पूर्ण करप, जेतूनसून तांकां खऱ्या अर्थान श्रद्धांजली मेळटली। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयीच्या अस्थी विसर्जनाक आनी तेजेर कितें संबंद आसा इतलें जर तांकां ह्या अशा वेळाचेर तांकां तें समजना हें दुर्दैव म्हणपाचें। आनी त्यामुळे मांडवी ही श्रेष्ठ नदी, जुवारी आनी मांडवी गोंयची श्रेष्ठ नदी आनी ताच्या संगमाचेर हे विसर्जन करतात। हातून कोणेच ताचें क्यू कशी दिसता, त्यामुळे ताणें हो जो कितें आसा ताणें फाटीं घेवचो। विसर्जन ह्या त्याच जाग्याचेर जातलें, थेल्ल्या वेळेचेर जातलें। दक्षिणेक आमचे जे आसा ते आमी जुवारी न्ही। माझो प्रश्न तुम्ही जे म्हणतात हांचे आप पार्टी आणि कोणतरी एज्युकेशन काँग्रेस पार्टी जाय ते करूं न्ही, कारण वाजपेयी येदे व्हडले नेते आहात ते एका पक्षाचे ना, ते सबंद देशाचे नेते आसात। आणि त्यामुळे ज्या तरेन त्यांचो मृत्यू जाल्यानंतर ज्या तरेन सगळ्या पॉलिटिकल पार्टींनी पहिल्या वेळाचेरच आपली उचलून त्या हातून एकय पॉलिटिकल पार्टी ना की त्यांच्यानी त्यांच्या हाचे अंतिम दर्शन घेवना किंवा आपली श्रद्धांजली दिवना अशें ना, सगळ्यांनी वचून श्रद्धांजली दिल्ली आसा। त्यामुळे ते राजकारण हाचो करपाचो प्रश्न केला, त्यामुळे जे कोण उलयतात तांकां उलोवणी खूब आसता। त्यामुळे आमकां सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के वह क्रोधा न कर सकता जगती क्षार क्षार, डमरू की वह प्रिय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संहार, रणचंडी की प्यास मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर जो आमचे मदीं आज ना आनी आमचो भारतीय जनता पार्टीचो फाउंडर लिडर आमचे मदीं ना, आमकां दूख भोगता। आनी आज लोकांचो मोग इतलो आशिल्लो, खूब प्रचार जालो, ऑलमोस्ट 700-800 लोक येवन ताका श्रद्धांजली दिवन गेले। आनी एक बरी गोश्ट केली की लोकांक लास्ट रिस्पेक्ट जाय तरी दिल्ली पावना, हे खंय 80,000 ताका दूख मेवल्ले। सो हांव लोकांक देव बरें करूं म्हणटा आनी हे गोश्टीचेर जी आसा एक श्रद्धांजली दिल्ली जावची ना, तेजे जे कशें तेजे व्यक्तीपण तो कसो वागतालो, तो कसो म्हणटालो, हेजेरूय लक्षांत दवरून लोकांनी तेजेर प्रयत्न करून तेजे मार्गदर्शना खाली काम करूंक पडटा।